बांगलादेशात अटक केल्ले इस्कॉनचे स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हांची सुटका करची आनी बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्याक हिंदूंचेर जावपी अन्याय थांबोवपाक केंद्र सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी करपी निवेदन आदर्श राष्ट्र निर्मिती खातीर कार्यरत आशिल्ल्या ॲडव्होकेट संघटनेन प्रधानमंत्री मोदी कडेन केला। संघटनेन पंतप्रधान कार्यालयांत धाडपा संबंधात निवेदन पणजी उत्तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर हांकां सुपूत केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे आम्ही एक कलेक्टर आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिलेले आसा की जी आमची जे मांडणी आसा की जी बांगलादेशान हिंदूंचेर जे ऑट्रॉसिटी चल्लेली आसा हिंदू मायनॉरिटी आसा तेंची ते खरोखरच एक राज्यास्पद आसा आनी ते खंय तरी स्टॉप जावपाचें त्या खातीर आमी रिप्रेझेंटेशन दिलेलें आसा। तशेंच ते बांगलादेशान जो आमचो इस्कॉन स्वामी आसा चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ताका जो इलिगल डिटेन्शन केलें आसा ताका आमी पुरेपूर फुल्ली कंडेम करता। जो एक्ट आसा तो खरेंच इलिगल जाल्लो आसा। त्या खातीर जे कितें आतां ही अशी घटना घडटा बांगलादेशान त्या खातीर सरकारान आमच्या गोंयच्या सरकारान आनी सेंट्रल मिनिस्टरान हेतून इंटरवेन्शन घालून इंटरवेन जावन हे जे कितें अट्रॉसिटी चल्लेली आसा ती बंद करपाची। We therefore demand some political support in order to just guide us properly in this sequence, because जे कितें political turmoil चल्ले सध्या in Bangladesh, killings, vandalizing, destruction of all the household things within the Hindu and other minority religion is actually not right, and it's not in a political support. So we are just here to help us or to get the guidance properly.